जो लेक आसा ते आतां कन्वर्शनाक घातला तेंचो. हे जर उदक सांबाळून सरकारान योग्य उपयोग करीत जाल्यार अख्ख्या मुरगांव तालुका, वास्को, मुरगांव, सांकवाळे, कुट्टाळे, कांसावले सगळ्या जाग्यांक पावपाक शकता ह्या उदकाचो. ताजेर तुजें मत कितें? ना आनी आमदारांनी म्हणलां ते वेटलँड घोशीत करचे म्हणून अशें प्रोसेस आमी प्रयत्न करताले. आमी तुवें सांगला म्हणून म्हाका खबर ना. देर वॉज नो इनपूट फॉर मी एज रिगार्ड्स टू थीम बरे तरेन रिजर्वर किंवा आमचे बॅकवॉटर आसतले किंवा उदकाची अवेलेबिलिटी आसा जर जाय जाल्यार वी वील सी पुटींग अप अ ट्रिटमेंट प्लांट देर आनीक तातूंत पळोवया कशें जाता तें. आतां तो प्रयत्नय केल्लो आसा ते उदक सुकोवपाचो प्रयत्न भायर सोडपाचे रात्री प्रयत्न केलो. कोणाची प्रॉपर्टी आसा तेजी? ती कोमदादीची प्रॉपर्टी, पूण जुवारीन ते लँड कन्वर्शनाक घातला. लोकांनी सजेशनय दिल्या, तेजेर ऑब्जेक्शन फायल केल्या. तरी पूण TCP हांव डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटा कडेन पळयतलो. कन्वर्शन जमीन विकपाचें सरकार योग्य तो निर्णय घेतलो. एखादे वेळ आमकां जाय जर जाय जाल्यार आमी पळयतले. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां. सर तशेंच पळयत जाल्यार तोयार लेकात तुमी पावल्यात, थंय तशेंच आसा. थंय कितलेच एम्पल ऑफ वॉटर आसा, ते तरी थंय एक प्रोजेक्ट येता तेंचेर तुमकां कितें? म्हाका ज्या जाग्याचेर हांवें स्टडी केलें ना त्या प्रोजेक्टाचेर हांव उलोवपाक शकना. कळ्ळें न्ही. आतां पर्यंत प्रपोजल कोणाचें नाशिल्लें. त्या पंचायतीन एक प्रपोज करपा आशिल्लें पयलीं. एखादे वेळ आमच्या डिपार्टमेंटान आयलें जाल्यार आय वील सी दी वायबिलिटी ऑफ दी प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी पळोवपा जाय आनी ताच्या नंतर आमी ताचेर कॉमेंट करता. तुमचो विचार आसा प्रोजेक्ट करपाचो? आमकां जर अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर आसा आनी स्कार्सिटी आसा जाल्यार वी वील पुट अप अ प्लांट. कळ्ळें न्ही. पूण खंय कितें करपाक गेलें जर जाय, उदकाचोय प्लांट घालपाक गेलो जाल्यार थंय जमीन जाय पडटली आनी परत तोच येतलो. आयज एखादे वेळ थोड्या लोकांक दिसता की थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येवचो, पूण वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक गेलें जर जाय एक सेक्शन म्हणटलें की ना थंय कांयच येवपा जायना, ती प्रिजर्व करपाक जाय. वी वील सी जर पंचायती वटच्यान जर कितें प्रपोजल येता जर जाय वी वील फायंड आवट. म्हणजे पंचायतीन एखादी वेळ आयडेंटिफाय केली की आमच्या ह्या एरियेन भितर तिसवाडीन भितर उदकाचें सप्लाय जावपाक जाय किंवा आमच्या पंचायतीन जाय तो एक ट्रिटमेंट प्लांट घालचो अशें कितें प्रपोजल. जी तळी आसा किंवा नॅचरल आसा ते तेंचो डेटा तुमचे कडेन सरकारा कडेन ना काय म्हणून? ना, सरकारा कडेन डेटा आसतलो पळय. आमचे कडेन कशें आसा आमी रॉ वॉटर पळय आनी ताची जबाबदारी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे रॉ वॉटर आसा. आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन मोस्टली रॉ वॉटर घेतात आनी ते ट्रीट करून परत सप्लाय करतात. सो दोनी डिपार्टमेंटां किंवा बाकीच्यो गजाली आसा त्यो पळोवन आमी निर्णय घेतले. आनी मान्य ती तिसवाडी म्हणटा पळय तेन्ना लोकांक उदकूच विलेजींनी पावना जाल्यार ही पंचायतींनी परमिशनां दिवन व्हडली व्हडली हांकां कित्याक दिवची? वॉट इज युअर से ऑन दॅट? नो, आय डिडंट गेट यू. लायक इन कोल्लम उदक 3 दिसांनी येता. whatever may be the reason. समज ते उदकूच सारकें पावना जाल्यार वाय न्यू परमिशन्स फॉर न्यू बिल्डिंग? ह्या प्रोजेक्टाक मेगा प्रोजेक्टाक सरकार कित्याक परमिशन दिता काय? डोंट यू थिंक पयले उदकाचे प्रबंध सगळे करप? आयकून घे. आमचे कडेन जे पळय वॉटर रिक्वायरमेंट आसा टोटल इज समथींग अरावंड 700 MLD. आमी प्रोड्यूस करतात रायट नाव 650 MLD. आमी आनीक एडिशनल 325 MLD उदक आमी हाडटले बी. कळ्ळें न्ही. आनी एक 3-4 म्हयन्यांनी उदकाचे म्हाका दिसता की सगळ्या भागांनी उदक वतलें. आमी हें आयज आमी 24 आवर्स वॉटर कितें म्हणटा आमी, आमच्यो टँक नासतना 24 आवर्स उदक मेळपा जाय. आमी जर एखादे वेळ 4 वर उदक मेळ्ळें जर जायत आनी आमच्या प्रत्येकाच्या जर स्टोरेज आसा 1-2 दिसांची जाल्यार ती जावपाक शकता. आमची घरा कडेन पसून 1000 लिटराची एक जर आमी टँक प्लास्टीक हातून भितर पसून शक्ती टँक घाले जर जाय जाल्यार आमकां मेळटा 24 वरां. पूण दोन दीस तो 3 दीस देखून उदक येना सर तेन्ना ह्या 2 दीस प्रत्येक दिसाक उदक पावोवपाची ही जबाबदारी आमची आसा. आनी 4 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता की प्रत्येक दिसाक आमचें उदक आसतलें ते 4 वरां आसतलें कितें आसूं. रायट नाव आमकां सादारण ते 12 ते 24 वरां उदक मेळपाची 36% ऑफ द पॉप्युलेशन गेट्स म्हणजे 36 आवर्स. सेकंडली आमचे 26% ऑफ द पीपल. What is your say as a minister? What is your say as a minister? जेन्ना उदकाचो प्रबंध व लायटीचो रस्त्याचो प्रबंध पंचायत करना आसतना ही येदे व्हडले परमिशनां कित्याक दिवप? तुमचे कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा कॅपॅसिटी तुजेर मागीर पे जाता आमचे कॅरिंग पळय जेन्ना उदक आमचे अवेलेबल आसा. इन शॉर्ट म्हणजे हे उदकाची शॉर्टेज आसतना केदे व्हडले गोंयांत प्रोजेक्ट आयल्यार सुद्दां आमी कशें आसा सगळी डिपार्टमेंटां एकठांय बसून आमी परत एक फावटी ताचो विचार करतले. कॅरिंग कॅपॅसिटी इज नॉट आमी TCPचे लायसन्स जावं बाकीचे कोण आसा न्ही ते आमी दिना. पूण तरी आसतना वी वील टॉक टू दी एज अ गव्हर्मेंट वी हॅव टू टेक
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.